स्थान दातारां जोआच्या मरणाची खबर आयकल्या उपरांत जेजू थंयचो भायर सरलो आनी होड्यार बसून एकलो रावचे खातीर एके एकसुरे सुवातेर कोसळून गेलो. पूण हे लोकांक कळटूच नगरांतावन ती ताच्या फाटल्यान पांय वाटेन चलून गेली. होड्यावेलो देंवून ताणें पुस्कूल लोकांक देखलो आनी तांचे चुरचुरे धरून तांच्या वायटकारांक बरी केली. तिनसांन ताच्या शिसांची लागीं सरून म्हणलें, ही एकसुरी सुवात आनी सांज जावन गेली. म्हणटूच लोकांक धाडून दी, ग्रामांनी वचून आपणाक जेवणखाण विकतें घेवन दी. जेजून तांकां म्हणलें, तांणी वेची गरज ना, तुमीच तांकां कितेंय खावंक दियात. पूण तांणी प्रतिपाल केलो, 5 उंडी आनी 2 मासल्यो काडून आमचे लागीं हांगा कांयच ना. ताणें म्हणलें, ती हाडून म्हजे कोणे दियात. लोकांक तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायात. उपरांत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आपल्या हातांत घेवन ताणें स्वर्गार दोळे उबारले आनी देवाक दिनवासूंक ते उंडे मोडले आनी शिसांक दिले आनी शिसांनी लोकांक वांटले. सगलीं जेवलीं आनी दादोशीं जालीं आनी उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले. 12 उत्पूट भरलेले पाटल्यो बायलांक आनी भुरग्यांक दवरिनासतना जेवलेले ते दादलेच सुमार 5000 आसले.